आज जे NSU आणि गोवा फॉरवर्डचे काउन्सिल जिंकला ते हायेस्ट भारतीय जनता पार्टीचे सगळे इंजिना पावराना आज गोयचे इंजिन सेंट्रल इंजिन तांचे पंचायत इंजिन सगळे इंजिन आसतना सुद्धा म्हाका दिसता आज NSU आणि गोवा फॉरवर्डान दाखोवन दिल्ले आसा की 2027 हे करप्ट भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो अंत वो निश्चित जाल्लो आसा. Through this victory, we have made one thing clear. If student community of Goa makes a decision to vote against this communal, against this करप्शन गव्हर्नमेंट जाल्यार जावंक शकता. आनी आयज आमकां ते दिसलें की स्टुडंट्स एक जावन हे भारतीय जनता पार्टीचे स्टुडंट विंगाक आनी तांकां भायर उडयलो. Message to the entire state that the students have shown the way and they will show the way forward, that we have to be united, and if we are united as an opposition we will win. Yes, Goa University Students Council is now chairman ashlo. So I feel proud that they should be independent thinking individuals who chart their own future. Not be told उबे राव न्ही हे कर ते कर सगळे सर सांगतले की इश्कोला ना ते युनिव्हर्सिटीत पावले मरे. युनिव्हर्सिटीन युनिफॉर्म कसलो युनिव्हर्सिटीन युनिफॉर्म घालपाची काय गरज ना. फाल्यां तो कोरलो तो गणावेश घाल म्हणटाले संघाचो तसो जावंक शकना तो. इट्स नॉट पॉसिबल. वी आर क्लिअरली कंप्लिटली ओपोज टू दिस. हे असेंब्लीन रेज करतलो हांव. खूप प्रॉब्लेम्स आसा. 15 वर्सां जाली आतां सध्या ह्या वर्सांनी युनिफॉर्म कंपल्सरी केला. सो भुरग्यांक खूप त्रास जाता. युनिफॉर्माचे सुद्धा खूप त्रास जाता. सो तो एक आमी इशू एक आसा तो एक रेज करपाक शकता. आमी रिजॉल्व करपाक शकता इशू. आमचे जितले युआर असले जितले आमचे गोवा फॉरवर्डाचे मेंबर असले जावं क्रिस जावं रितीक जावं रुशांक जावं सगळ्यांनी आमी खूप 4-5 महिने आमी कंटिन्युअसली काम करतात आणि कामान आमकां यश दिलेलें आसा आणि हांव जनरल सेक्रेटरी जालो.